Yeah, H13, page 113, H13. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत इस्तेवाची परब समरमता. हे परबेचो विशय शिवर्तमान परगट्टाना येतोल्या आव्हानाक कृपेन आनी बळान फुडो करुया. प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तव देवाचें उतर परगट्टाना ताचे जिदेव आड उपरासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीर जालो. आमी जेजूच्या मुण्यारपणान भाग घेताना आमकांय शिवर्तमान परगटूंक कायदो आसा. हें देवीक मिसांव आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सांत इस्तेवा भाशेन जेजूक परगटूंक आमकां जायत्यो संदी आसल्यो, फुडें आमी त्यो वगडायल्यात आनी उरफाटें आमचें जिवीत जालां जेजूक परगटचे सुवातेर आमी आमचें जिवीत फुडें परगटलां. वळखुया आमच्यो चुकी, आमची पातकां ह्या वेळार दूख धरया आनी सगळीं घालती खायेन बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्येवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya, Kaglut, Go.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. रातुया. प्रितीच्या बापा आपणाक दोग्ध दितोल्यांक बोगसणे मागून बागयोंत एस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासनाच्या जिविताक जल्मलो. ताचो जैतिवंत मोग समारंभून आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी ताचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोनदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विजमितां करतालो. मुक्त जालेल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेकार आनी अलेक्सांद्रिकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं गडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तोन्नाटाच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तोन्नाटाचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगोडटलों. जबाब,
तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शण म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कोर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक सगळीं बी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरबोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या धर्मदूतांक म्हणलें, मनशाताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मोण मारतले. म्हजे पासत राजा पात्सां सोरशें तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावांक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत दुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान तीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या बा भयणांनो, आयचे मिसाच्या बलिदानांत आमचो विशय शुभ वर्तमान परगटणाना येतल्या आव्हानाक खुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. मोगाच्या बा भयणांनो, आयज आमी इस्तेवाक मान दिता तेन्ना ताचें जिवीत आमी नियाळटा. तशेंच सान फ्रांसीस शावेराक खंय आमी मान दिता तेन्ना ह्या आमची नियाळ मुखार व्हरूंक आयच्या शुभ वर्तमान आमी घेवया. मोगाच्या बा भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत इस्तेवाची खबर आनी इस्तेवाक वावर आसलो सेवा दिवंक. आनी सेवा करता आसतना मोगाच्या बा भयणांनो बरे भाशेन सेवा तो दितालो. आनी सेवा देवाचे मोहिमे खातीर आनी देखूनच आपणाचे न्हय पूण देवाचे मोहिमेन आनी ताचेच कृपेन तो उलयतालो आनी आपलें जिवीत तो नियाळीत आसलो. थोड्यांक जेन्ना पवित्रपणान उलयता तेन्ना तांकां तें मानना, कित्याक इट डजंट रेजोनेट इन देयर लायफ. कित्याक मोगाच्या बा भयणांनो, ते इक्विपिलर्मान आमी ना जाल्यार जायते फावटी हालता दोलता आनी आमी विचार करता हो मनीस कितें उलयता. पूण इस्तेवाची जिवीत मोगाच्या बा भयणांनो
आतांच पयल्या वाचपांत आमकां पोरगोटला ताचो वावर तातूंतल्यान एक आमकां सिद्ध जाता म्हणटात तें ताच्या वावरांतल्यान ताचे पोरगोटणेंतल्यान जिव्या देवाक तो वाखाणूक वावुरतालो देवा बापाक तो पोरगोटूंक वावुरतालो तो संदेश दिवंक तो वावुरतालो आनी हें दुसऱ्यांक आयकूंक तांकां तें आयकूंक नजो कशें जालें मोगच्या भाव भयणानो तशेंच भावार्थ पोरगोडटाना भावार्थाचें सोद जेजू आमचो सोरवोंडार म्हूण पोरगोडटाना जायती भासांची आव्हानां येतात कित्याक थोडी भोव जेजूची ओळख जाणात ताका मानून घेतात थोडीं जाणां ताका मानून घेवंक तयार नात कित्याक तांच्या मनांत काळजांत ताचे विशीं त्यो उमेद ना वो ओळख ना वो मानून घेवंक तांकां तांक ना देखूनच जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणांनो जायतें कितें उपरासता समजोनात देखून तांकां मानून घेवचे सुवातेर तांकां पयस दवरतात आनी तांकां वायट करूंक येवजितात आनी अशें घडटा समाजांत आमी पळयता जो म्हजे बागा ना तो म्हजे आड आसा हें धोरण घेवन आमी जायत्या जाणांक जायतें वायट करता आनी देखूनच म्हज्या सांगात आसलेली म्हूण आमी दुसऱ्यांकूय तेच आमचें बोल दाखयता आनी हेच दिशेन भावार्थाचे शिकवणेंत आनी पोरगोटणेंतूच असलेच आव्हान आमकां फावो जाता पयले सुवातेर मोगाच्या बाबणान नेणारपणान वावुरता दुसरे सुवातेर गोडे जाणार आसून भिरांतीन आमी वावुरता आनी देखूनच मोगाच्या भाव भयणांनो भिरांत आमकां जायते फावटी वायट आसा तें मानून घेवंक आमी कबूल जाता कित्याक आमी भियेता अच्छा पयल्या वाचपांत आमी पळयता तेन्ना इस्तेव भिवूंक ना इस्तेव काळजीदार जालो आनी देखूनच तो राजी जालो कित्याक देवाची महिमा तांणी पळयली अच्छा शिव वर्तमानांतूय मोगाच्या भाव भयणांनो जेजूय म्हणटा म्हज्या नांवा पासून सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो मोगाच्या भाव भयणांनो आनीकूय नियाळ जायते फावटी येता आय नीड टू डिफेंड माय फेथ मोगाच्या भाव भयणांनो पूण हांव म्हणटलो वी नीड टू प्रोक्लेम आवर फेथ देव बाब मोगाच्या भाव भयणांनो कितें म्हणचें कितें करचें खंयच्या वेळार कितें उतर उलोवचें तें आमच्या तोंडार घालता आनी आयचें शुभ वर्तमान तीच पोरगोटणी आमकां करता देखून आमचो भावार्थ आमी जिवंक जाय आमच्या भावार्थाची पोरगोटणी आमी करूंक जाय भावार्थाचो सांबाळ आपुणूच जातलो मोगाच्या भाव भयणो वी नीड टू लीव लायफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड मोगाच्या भाव भयणांनो तेन्ना आमी काळजीदारपणान वाडटल्या नाजाल्यार भिरांतीन आमी खोलपोलतल्या देखूनच आयचे जेन्ना आमकां विशय उलो करता आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करूंक वी नीड लिटल बीट ऑफ ग्रेस मोगाच्या भाव भयणांनो आनी ग्रेस आसा तेन्ना कुरपा आसा तेन्ना बोळ आपुणूच येता भिरांत पयस जाता कित्याक आमी स्वताक गोवाय दिता आनी ट्रूथ कॅन स्टँड अलोन ऑन इट्स ओन इट डजंट नीड एनीबडीज सपोर्ट मोगाच्या भाव भयणांनो आनी जिजस इज द ट्रूथ वी नीड टू प्रोक्लेम दॅट थ्रू आवर फेथ थ्रू आवर एक्शन थ्रू आवर लायफ मोगाच्या भाव भयणांनो दुसरो मानून घेवं ना घेवं जेजूच्या काळार पासून जेजू देवाचें उतर पोरगोटूंक वावुरलो थोड्यांनी मानून घेतलें थोड्यांनी मानून घेवंक ना इस्तेवा सोबें तशेंच ताका मानून घेतलो थोड्यांनी मानून घेवंक ना ताका शारा भायर व्हरून ताका फातरायलो ताका डिफेंड करूंक मोगाच्या भाव भयणांनो तुवें नासलें काय बट ही शोड मर्सी देवा तूं तांकां पाव आनी उपरांत निमाणे वोल्टाची सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे ही सरेंडर्ड टोटली एंड फुली इन टू गॉड्स केप मोगाच्या भाव भयणांनो हें ताची गोटाय ही ताची काळजीदारपण अ कॉल ऑफ डिसायपलशीप मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूक मानतात तांकां टू बी द फॉलोवर ऑफ जीसस इन हीज स्ट्रेंथ इन हीज मर्सी वी नीड टू गो स्ट्रॉंग मोगाच्या भाव भयणांनो आनी तेन्नाच आमी भिरांतीचेर जैत व्हरूंक पावतल्या मोगाच्या भाव भयणांनो जेन्ना भिरांतींत आमी मेकळीं जाता तेन्ना उरलेल्यो कसल्यो परिस्थिती येवं ताका फुडो करूंक आमकां सोंपें जातलें उणें म्हळ्यार कितें म्हूण करतले जिविताक आटाक करीत तुजें नांव घडये इबाडीत तुजें कुटुंबाक घडये दूख दिवंक तजवीत करीत समाजाक तुजें नांव घडये इबाडूंक सोदीत आनी कितें करीत तुजो वावर धंदो काबार करीत
पूण जिवीत आनी मरण देवाचें. देखूनच मोगाच्या भाव भयणो, इफ द क्रिएटर हॅज क्रिएटेड अ सर्टन टायम लिमीट फॉर मी, आय नीड टू बी ग्रेटफूल. आनी आमी आमच्या जिवितान आमी कितें करता, कितें दिता, देवा बापान हे फुक्या जिविताचें देणें आमकां दिलां. मोगाचो कुटुंब आमकां दिला, समाज आमकां दिला, जाल्यार आमी जिवितांत वर्सांनी कितें म्हूण आमी परगट्टा, कितें म्हूण आमी दिता मोगाच्या भाव भयणांनो. लेट्स गिव जिजस. आनी तेंच करूंक आयज आमकां उलो सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना समजलो तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. सगल्या आव्हानाचेर आड तो गेलो, पूण देवाक परगटूंक फाटीं सरूंक ना. भलायके विशीं, दुसरे परिस्थिती विशीं, लँग्वेज बेरियर, कल्चर बेरियर, डिफरंट कंट्री ट्रॅव्हलिंग, सगलें तरी आसतना देवाक तो परगटूंक, जिव्या देवाक परगटूंक तो वावुरलो. इस्तेवाच्या जिवितांत तेंच आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां आतां देवा बापान बावतिस्मान आमकां विचून काडल्यान. वी आर द बेरर ऑफ ट्रूथ, ऑफ मर्सी, ऑफ केअर, ऑफ लव ऑफ गॉड. मोगाच्या भाव भयणांनो, देखून आमी सगलीं भावार्थी आमी हे परगटण्याच्या वावरांत आमकां उरलो आसा. कितली म्हूण आमी तयार आसा. जायते फावटी आयकूंक बरें दिसता, पूण जिवितांत येता तेन्ना हांव तशें तुमी कितले म्हूण आमी जिवितांत पाळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, सान फ्रांसीस शावेराचें उदाहरण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. इस्तेवाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमच्या सुरवंडाराचें जिवीत आमच्या मुखार आसा. आमकां तो बसयता, आपलें उतर दिता. गोबाय दिवचें खंयच्या वेळार कशें कितें उलोवचें तो आमकां कुरपा वाडटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, कुरपेन बोळान वाडुया आनी शिव वर्तमानाचे परगटणार जावंक आमी हो परगटणेचो वावर आमी फुडें ताचेच कुरपेन आमी मुखार व्हरुया. तेंच करूंक आमी वावुरतना थोड्या वेळान हे वेदीचेर आमकां जिवीत दितलो सोमी, आमकां कुरपा वाडटलो सोमी येतलो. ताका घेवंक आमी तयार जावुया. आनी जी आमची भिरांत कशी आसा, जी आमकां आडायता देवाक परगटूंक, तींच उणेपण बापाक उबारुया. कित्याक देव म्हणटा, तुमच्यो सगल्यो असोगतायो म्हाका दियात, तुमची सपनां म्हाका दियात, हांव तुमकां आशिर्वादान कुरपेन भरतलो. आनी गॉड इज वर्कींग हीज ग्रेस. मोगाच्या भाव भयणो, ही इज गिवींग अस दोस ब्लेसिंग. वी नीड टू बिलीव. लेट अस बिलीव इन हीम. लेट्स शेअर आवर फेथ इन हीम. देन ओनली वी विल बी एबल टू फेस वॉट एवर एडवर्सिटीज we will come in our way. मोगाच्या भाव भयणांनो, तेंच करूंक देव बापाची कृपा आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. शिव वर्तमानांत परगटणेंत येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान आमी फुडो करुया. उभी राहूया. आणि आता देवाच्या उतराचेर नियाळ करून ताच्या उजवाडान आमच्या काळजांत उपसल्ले आवडे मागणी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आनी आयच्या दिसाच्या भक्ता सांत इस्तेवाचे मजतीन आमची मागणी गरजो देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगल्या आव्हानाक काळजीदारपणान फुडो करून बिये नासतना शिव वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. आयच्या समाजान आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो भावार्थ न्हवसरूंक, खोलावूंक आनी समोरंबूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. दुमाळ्यांक शिव वर्तमान परगट्टल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. बाबा भयणांनो, कांय घडये उगीच रावून आमी घेवन आयल्यान ते
आमच्या काळजांतले ओतरेक आवडे मागणी ओकेपणान हे वेळार बापाक उबारुया. बापा, आमी तुजी भुरगीं, तुज्या पुताक गोवाय दिवंक तूं आमकां उलो मारताय. हेच पासो तुजी कृपा आमी मागल्या, तुजो आदार आमी सोदला हे मागण्यांतल्यान. तशेंच आमच्या काळजांतले आवडे आनी ओतरेक आमी घेवन आयल्या ते तुका उबारल्यात. तुजे कशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक ते फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गाना तयारी वेळार आमी गीत गावया. C26, page 39. C26. मोच्या बाबा भयणांनो, मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनातली मोहीक आमच्या याके शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. आमेन. भोव मोगाळ बापा, आम्हा मनशां पासत आमच्या सोम्यांक गोवाय दिवंक बागेंत देव आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विस्वासी शिसाचो मोग समोरंबून जेजूच्या अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मदें लेगून ताका विस्वासी रावूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी ताची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवन कोणाकूच दिसती पडो नासलोलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोचना आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठावंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गार तावन जेजू आयला देवून देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
nunca soy sol. Sobre smolacie rabieta platason, usorgi nunca soy sol. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाड ताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एक आशिल्ले पियेताव. तितले पावकी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परम, अखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बाप्पा, फिलीप नेरी फेरांव आमच्या गोवळी बाप्पा, सिमिया प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आदारी गोवळी बाप्पा, आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाटय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भगवेन तुजे भगवेन दोन दुतां आनी सोर खाली मानवल्याच त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा,
सोरवंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणी शिकयलेलें प्रार्थोन सगलीं बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. रासुटकी बोदली महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यांसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी, ओ जेजू सोमी, बागेवंत एस्तेवाक आपणाचे कृपेन आनी बळान बोरलोलो तो आपणाक गोवाय दिवच्याक आमी ताका गोवाय दिवं, आमी ताका परगटूंक. तोच आमचें बळ आनी शक्ती जावन येता ती शेळी. संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
एकलोच मोजो करूं, तूं एकलोच मोजो दिलो, तूंच म्हाका निर्गूण करता. तूं एकलोच मोजें गडो, तूं एकलोच मोजो करूं, तूं एकलोच मोजो दिलो, तूंच म्हाका निर्गूण करता. तुझे बाय म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका राखय, तूं एकलोच आदार दिता. तूं एकलोच म्हाका राखय, तूं एकलोच आदार दिता. सर्वेस्पराच्या गोपा, शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच मोजो सदां, पोरवासो आनी विस्वास. सर्वेस्पराच्या गोपा, शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच मोजो सदां, पोरवासो आनी विस्वास. जेजू मोगाळा, ह्या वेळार तुका आमी शेवला. सोण एकल्याक तुवें आमकां कुरपेन बोल्लें. तुका पोरगोडपाचें खेरीत कार्य तुवें आमकां सोण एकल्याक फावो केलें. आनी जेन्ना कोश त्रास हे कार्य आमी साकार करता तेन्ना, आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमकां आदार आनी सहकार फावो करताय. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, दोरमदूतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक बागयुंत इस्तेव पवित्र सभेंत उर्बेन गरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण कोचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमी घेतल्यांत. हे देणे पासत तुका दिनवासून
आमकांय आमच्या बाबा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सगळीं बसुया. भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समोर रोमल्या फादर लुईस आल्वारीस, देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर स्टीफन रिबेलो तांकां तशेंच वारकेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या सोह बलिदानांत वांटो घेतल्यार आमच्या यादनीक भावाकूय आमचे दिनवास. आमकां बरे भाशेन गायन करूंक आयज आदार दितल्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास. फाल्यांच्या दिसा बागेवन जुवांव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब आमी समोर रोमतल्यो. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची, फाल्यां सांजे आदेसा कुमसारा 5 वरांचेर आमी बंद करतले. मोगाळ भयणी भावांनो, सोत्राय दवरची, आयज आनी फाल्यां फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतलो. फाल्यां उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण फाल्यांच्या दिसा सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वचतो क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादारीकरण परफॉर्म ते करतले. टुमोरो the award-winning multi-genre Shillong Chamber Choir will be performing on the St. Cathedral lawns starting at 7 p.m. सोत्राय दवरची, ह्या शोआक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस हो शो आसतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.